नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉबात 70च्या मणिकराव राणेक अटक. रवी म्हणटा स्कॅमाचे गॉडफादर गॉड मदर सगळे सापडटले. उत्पल म्हणटा पैशांनी जॉब घेतिल्ल्यांचे कितें. सुखी समाधानी समृद्ध समाज करपाच्या हेतान बिरसा मुंडा जयंती गोयची सांस्कृतिक संवसारा मुखार येवंक जाय. 5 दिसाच्या यात्रेक सभापतीचो पत्रादेवी बावटो. सत्तेच्या दोंबळ्यांकडच्यान सादूर रावात. वैयक्तिक फायद्याक बळी पडचे न्ही. उठाच्या मेळाव्याक खंय सगळ्यांक आमंत्रण. तवडकाराक गोविंदाची अप्रत्यक्ष जाप. नव्या ब्लॉकाच्या पावणेक टेक्निकल ग्लिच. खाण खात्यान MSTC कडच्यान मागलो रिपोर्ट. करपे ब्लॉकाच्या वेळार बिडर अग्रवंशीन केली ग्लिचाची कागाळ. बाळी दंगलीतलो आरोपी अलीक CBIन केली अटक. 2021च्या बाळी दंगली उपरांत फरारी साऊदी अरेबियात लिपिल्लो कोर्टान दिली कस्टडी. आणि 2002चो ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन कायदो मोडटल्यांक 1 लाख ते 10 लाखां मेरेन फायन. प्रक्रिया करिनासतना एफ्लुएंट सोडून प्रदूषण करतल्यांक दंड. गोंयांत पोर्तुगेजा उपरांत आता आलेलुयाच्या नांवान धर्मांतरण. दुयेंसां बरी जातली, भुरगीं ना तांकां भुरगीं जातली, गरिबी वतली असले सांगून धर्मांतराच्यो घडणुको. लोकांनी सादूर रावचे, असल्यो गजाली खपोवन घेवचे ना. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. बिरसा मुंडाच्या 150वे जयंती निमतान साखळे कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांतूय बी थंय ब्रिटिशांनी केलो, हांगा पोर्तुगीजांनी केलो. आमकां सगळ्या जाणांक हे खबर आसा, आमकां सगळ्या जाणांक हे निश्चितच जाणा. आणि जो समाज आमी म्हणटा सदोदीत मागासलेलो आसता, ज्या समाजात शैक्षणिक अभाव आसता, ज्या समाजात म्हणजे जाका म्हणटा की शैक्षणिक आणि आर्थीक अभाव आसता, ते सॉफ्ट टार्गेट बेगीन जावपाक शकता. हे भगवान बिरसा मुंडा हांच्या तकलेंत आयले. एक समाजाचे परिवर्तन करपा आसत जाल्यार त्या समाजांतल्या लोकांचे आपल्या धर्मांतरण करप न्ही, हे त्यांच्या लक्षात आयल्या उपरांत तांच्यांनी ताका विरोध करपाक सुरवात केलो. म्हणून आपल्या परिसरात रावपी लोक हेंचे धर्मांतरण जावचें न्ही, तांच्यो जमनी तांच्याच कडेन उरच्यो. थोड्या दिसा पयलीं आलुलिया नांवाचो प्रकार जो आशिल्लो, हो लोकांक टार्गेट करपा खातीर आशिल्लो. ते सातत्यात पळयता की सॉफ्ट टार्गेट कोण, त्याच्या मदीं वता ट्रिटमेंटाच्या स्वरुपात कोण जर बरो ना जाल्यार तुका आपूण इजिली बरो करूं शकता. कोणाक जर भुरगें जायना जाल्यार तुका आपूण म्हणजे थंय गेल्या उपरांत अशा पद्दतीच्यो भूलभुलैया लोकां मदीं पसरपाचो प्रयत्न 60 वर्सां उपरांत सुद्दां हे काही लोक करता. ह्या लोकां पासून शादूर रावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीचें धर्मांतरण परत एकदां आमी खपोवन घेवचें ना, हे सांगपाची गरज आसा. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलीस एक्शन घेतात म्हूण इतले जाण सापडल्यात. मंत्री रवी उलयला. जॉब स्कॅमाचे गॉडफादर मदर खंय सगळे सापडटले. ते वटेन उत्पल पर्रीकार खोलायेन चवकशी मागता. पैशांनी जॉबाक लागिल्ल्यांचे कितें काय म्हूण प्रस्न. मजगती 70त आनीक एक केस. चौगांक 21 लाखाची तोपी. मणिकराव राणेक धरलो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात शुक्रारा 70च्या एकल्याक अटक. दिवचल पुलिसांनी 70च्या 35 वर्सां पिरायेच्या माणिकराव राणेक धरलो. ताणें खंय सरकारी जॉबा खातीर 4 जाणांकडच्यान मेळून सुमार 21.5 लाख उखलिल्ले. मजगती सोनिया आचारी आणि विशया गावडेक जॉब फॉर कॅश स्कॅमात 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. शेतकी मंत्री रवी नाईक म्हणटा चौकशेंतल्यान गॉडफादर अँड गॉड मदर भायर सरतली. चालू आसा तेंगे कडक घेतला पुलिसांनी. हय म्हणून इतले शोध लागलो न्हू पळय. चालू आसा. कितें बरें हुशार काय ना कोण गॉडफादर आहा तो येवपा जाय म्हणटा फुडें.
हेच्या फाटल्यान म्हणटा गॉड फादर गॉड मदर ते मागीर सगळें मेळटलें. आमदार कार्लोस म्हणटा काय पुलीस खंय केशी रजिस्टर करिनात, सेटल करतात. स्कॅमाची योग्य तरेन चवकशी करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान वन मॅन कमिशन नेमचें म्हूण मागणी. Honorable Minister for Agriculture, Ravi Naik, seems to know more. He says that a godfather and godmother will be nabbed. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant needs to walk the talk. Police investigation will not unravel the whole truth and not name all the players. I also have come to know one thing, that there are certain police officers who are not registering FIRs. They're dissuading complainants from registering their FIRs. They're trying to settle these complaints at the police station, or that they are trying to chase them away. Don't do this, because if you do so, and it comes in my hand with all the documents, I will make sure that you will be put in place. I reiterate my demand to the Honorable Chief Minister, appoint a one-man commission under Inquiries of Commission Act if you and your government have nothing to hide and nothing to fear. I appeal to all others who have paid money to come forward and name those who collected the money for the jobs promised. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची खर चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. ना हांव पळयल्यार एकंदर दोन कॅटेगरी आसा. काही लोक आसा अशें दिसता जे आयकपाक येता तातूंत की तांणी जॉब दिता म्हणून सांगून पयशे घेतल्या. दॅट इज लायक डायरेक्ट फ्रॉड. ते कोणा कडल्यान पयशे घेवन कोणाक फटोवन, सो ताचेर एक्शन जावकूच जाय, ताचेर एक्शन चालू जाल्या. पण आनी एक कॅटेगरी आसा, तांणी पयशे घेवन जॉब दिल्या आनी हाचेर एक व्हिडिओ कालूच व्हायरल जाल्लो. म्हणजे इवन MLA म्हणटा की तो मिनिस्टराक आपणे पयशे दिल्या ते रिफंड दी म्हणून. सो असो एक कालूच एक व्हिडिओ पळयला. सो एकंदरीत हे आसा पळय हाचेर सारकी चवकशी जावची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सुखी समाधानी समृद्ध गोंयकार तयार करपाच्या हेतान बिरसा मुंडा जयंती मनयतात. गोंयची खरी संस्कृती आनी वळख सगळ्या संवसाराक कळूंक जाय. सभापती रमेश तवडकार उलयला. 5 दिसाच्या बिरसा मुंडा यात्रेक सभापतीन पत्रादेवी बावटो दाखयलो. सावड्ड्या आमदार गणेश गांवकारान यात्रा काढली. गोंयभर कार्यावळी. गांवचे गांवपण, गांवचे मनीसपण, गांवची संस्कृती आसा ती नाश जायत चल्ली आसा. आता आम्ही समजा एखाद्या मनशाची संबंध राहिले जातात भाल्या राज्यांतलो, पण आमची दोस्ती जाली असेल ती पहिलो तो प्रश्न विचारता, गोवा की फेनी की बोतल लाया क्या. या सगळ्या संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान आम्ही ठरयले की आमची जी संस्कृती आसा आम्ही संबंध जगाक खणखणून सांगचे आसा. ती संस्कृती न्ही आमची संस्कृती ही आसा ही दाखोवपाची हिंमत आमकां करपाक जाय. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सगळ्याचो प्रयत्न आम्ही सुरू केलो की समर्पित भावनेंतल्यान या गांवचे, या राज्याचे आणि या प्रत्येक गांवचो मनीस आसा न्ही तो सक्षम, समर्थ आणि समृद्ध जावचो या दृष्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करूया. आजच्या दिसाक आमी अशा तरेची शपथ घेवया आणि आम्ही फुडें वचुया. ही रॅली 6 दीस चलतली. या संपूर्ण यात्रेक तुम्ही सगळ्या इतल्या मोठ्या संख्येन जे आमचे स्वयंसेवक कार्यकर्ते इतल्या प्रेमान आयिल्ले आसा. गोंयभरांत, देशभरांत आसा मेसेज पावया. आमी आमच्या गोंयकाराक समृद्ध आणि ताकदवान करपा खातीर आमी सक्षम आणि ताकदवान आसा. बिरसा मुंडा जयंती निमतान 17 तारखेर सावड्ड्या मतदारसंघात रॅली जातली. आमदार गणेश गांवकर सांगता. सावड्डे मतदारसंघ म्हणून आमकां 17 तारखेक हो कार्यक्रम आसा. सकाळी 11:30 सावड्डेच्यान स्टार्ट जातली ही रॅली. साधारण एक 1000 वयर मोटरसायकली पार्टिसिपेट जातल्यो आनी रथे आसतलो. आनी ते जाले उपरांत थंयच्यान काल्या, कुळ्या, मोल्या, धारबांदोडा, सांकोडा, धारबांदोडा, किल्लपार आनी करमणे हांगा आमचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो आनी तेजे नंतर तेजी सांगाता जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सत्तेक लागिल्ल्या दोंबळ्यांकडच्यान सादूर रावचे. समाजाच्या खंयच्याच भुरग्यांक कोणा मुखार मान सकयल घालची न्ही. वैयक्तीक फायद्याक बळी पडू नाकात. मंत्री गोविंदाचो बिरसा मुंडा जयंतीच्या कार्यावळीत उलो. उटान खंय मेळाव्याक सगळ्यांक आमंत्रण दिल्ले. कोण दुखावल्यात ते आपल्याक खबर ना. गोविंदाचो तवडकाराचेर खुलासो. हांव इतलेंच सांगतलो की ताठ म्हणीन जगात, कोणा फुड्यान मान सकल घालूं नाकात. आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर कोणाचे बळी पडचे न्ही. जशें हांवें म्हणिल्लें आसा, ती 500 रुपयाच्या नोटीक लागून बिरसा मुंडा कादयन गेलो आनी तदनंतर कितलें नुकसाण जालें हेजें आमकां ज्वलंत उदाहरण बिरसा मुंडाच्या इतिहासान मेळटा.
एखादे सत्तेक लागिल्ले डोमळे जे आहात पयलीं त्या डोमळ्यांनी आपले खंय कितली गोडसाण आसा तितले पण मर्यादे भितर रावचें आनी यदा कदा जर कितें जर आसत जाल्यार उलयचें आनी तितूनच्यान प्रश्न सोडून काडचो इतलेंच म्हजें सगळ्यांक. उठाची कार्यावळ वैयक्तीक न्ही, सगळ्यांक आमंत्रण आशिल्लें. कोण दुखावल्यात जाल्यार आपल्याक खबर ना. मंत्री गोविंदाचें स्पश्टीकरण. ते म्हाका कांय खबर ना. आमी प्रत्येकाचो मान राखला. कोणीन मान राखोना ते म्हाका कांय खबर ना, पूण आमी प्रत्येकाचो मान राखिल्लो आसा. शो ऑफ स्ट्रेंथ कित्याक तुवें सीएमाक हाडलो, एमपी हाडलो सगळें. इट इज नॉट अ गोविंद गवडी. इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द उटा. It is a collective strength of the United Tribal Association Alliance across the state, irrespective of the party politics, irrespective of the caste, community and creed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 9व्या ब्लॉकाच्या ई पावणेक टेक्निकल ग्लिच आयली म्हणून हरकत. कुर्पे सुळकर्णी ब्लॉकाची पावणी 85.50% फायनल जाल्ली. मात बिडर अग्रवंशींनी ग्लिचाची कागाळ केल्ल्यान फायनल बिडराचें नाव आउट केलें ना. मायन्स खात्यान MCTC कडच्यान रिपोर्ट मागला. 3 ब्लॉकांचे मेळून सरकाराक पयल्या पावड्यार 180 कोटी येणावळ. पावणी ब्रेस्तारा सोंपली. हे पावण्यातल्यान सरकाराक पयल्या पावण्यार सुमार 180 कोटींची येणावळ मेळटली. कुर्ले जो ब्लॉक आसा तो सगळ्यात व्हडलो ब्लॉक. ताजी एरिया 377 हेक्टर आनी ताजो जो प्रिमियम ऑप्शन म्हणजे तो 92.60 ह्या पर्सेंटेजाक तो ऑप्शनान गेलो आनी सक्सेसफूल बिडर जाला JSW ताजे आशिल्लो. ताजी एरिया 61 हेक्टर आनी ताजो जो ऑप्शन प्रिमियम जालो तो 125.30. म्हणजे आतां पर्यंत आमी जितले म्हणून ब्लॉक ऑप्शन केले, 12 ब्लॉक ऑप्शन केले, त्या सगळ्या ब्लॉकां भितर जी ऑप्शन प्रिमियम आसा ही हायेस्ट प्रिमियम घेतला एक अग्रवंशी प्रायवेट लिमिटेड. ब्लॉक आशिल्लो कुर्पे सुलकर्णा. ताजी एरिया 87.64 हेक्टर्स. ताजे हें बिडिंग काल चालू आशिल्लें पण अजून मातशें कितें टॅक्निकल इशू आसा सो ते आमी एनालायज करता. सो ते सॉर्ट आउट जाल्या नंतर मागीर डिक्लेअर करता कोण सक्सेसफूल बिडर तो. टोटल अपफ्रंट पेमेंट ऑफ दीज 3 ब्लॉक्स विल बी समथिंग लायक 180 crores. चौथ्या पावण्या वेल्या ई पावण्या खातीर ब्लॉक करपा खातीर खात्यान काम सुरू केला. इन द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफाईंग सम मायन्स फॉर कंडक्टींग 4th NIT ऑल्सो. आतां सावथान कितें जालां, बऱ्याचश्यो आमच्यो पयलींच्यो मायनी ज्यो आशिल्ल्यो तो इको सेन्सिटीव एरियान येता. सो तो आस्पेक्ट कन्सिडर करून वी आर आयडेंटिफाईंग ब्लॉक्स नाव फॉर फर्दर ई ऑप्शन. आतां हो कंटिन्युअस जो प्रोसेस आसा मायन ऑप्शनाचो किंवा मायन ऑपरेशनलायज करपाचो, ऑनरेबल CM आनी आमचे चीफ सेक्रेटरी जे हू इज ऑल्सो सेक्रेटरी मायन्स कांदवेलू सर कॉन्स्टंटली गायडिंग अस and also monitoring the entire progress of e-auction as well as operationalization of the auction blocks. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळेकर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेल्थ टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक.
ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन कायद्या सकयल फायन खर करपाची सरकाराची अधिसुचोवणी. कायदो मोडून बोरवेल पुरयल्यार वा प्रदूषण करून बाय पुरयल्यार 5 लाखां मेरेन फायन. प्रक्रिया करिनासतना घाण वा दूषित उदक सोडून उदकाचें प्रदूषण केल्यार 1 लाख ते 10 लाखां मेरेन फायन. पयले फावट 1 लाख, परत केल्यार 5 ते 10 लाख. बाळीचे दंगलीतलो आरोपी बरकत अलीक CBI निमाणे सावदीत अटक केलो. फाटली 8 वर्सां तो फरार आशिल्लो. 2011च्या बाळी दंगली उपरांत तो सावदी अरेबियांत आशिल्लो. ताच्या आड रेड कॉर्नर नोटीसूय काडिल्ली. बरकताक कोर्टान कस्टडी दिल्या. हे केशीत 13 आरोपींची सुटका जाल्या. बरकताक नव्यान केस चुकना. In 2011 Bali riots case, investigation agency CBI has succeeded to arrest absconding accused Barkat Ali. As Barkat Ali was absconding, CBI has issued lookout notice and through Interpol a red corner notice was also issued. Acting upon the red corner notice, Saudi Arabia police had detained, but later through Interpol, Barkat Ali was handed over to CBI. Barkat Ali was brought to India and he was produced before Delhi court and later on he was remanded to Goa. In Goa, he was produced before South Goa court, but trial in this case for the accused who were available before the court is concluded. There is no scope of further custodial interrogation, so he has been sent into jail in judicial custody. In 2022, trial court had acquitted remaining 13 accused in this matter, but as Barkat Ali did not face the trial, he has to face the trial afresh. मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट. वावराडेन घर हात मारून साफ केले. पोन्न्या गोयच्या पुलिसांनी वावराडी काशीबाई नायकाक धरली. ती मूळ खानापूरची. ज्या घरात वावर करी थंयच्याच 5 लाखाच्या भांगर घेऊन ती खानापुरा पळून गेली. 6 भांगराची काकणां, 1 भांगराचो हार आणि 1 मुदी घेऊन फुज्जो उखलून हाडली. ओल्ड गोवा पुलिसेन काशीबाई नायक हिका खानापूरच्या हांगा अरेस्ट केल्यात. तेजेर कंप्लेन असली की काशीबाई नायक ही ओल्ड गोवा एका घरांत एक सर्वंट जी काम करताली त्या घरांत त्याच्या घरांतल्यान त्यांच्या भांगर चोरल्या म्हणून कंप्लेनांची कंप्लेन आहा की त्यांच्या घरांतल्यान 6 काकणां, 1 नेकलेस आणि 1 मुदी, टोटल हेजो एमावंट 5 लाखाचो जाता आणि तांकां डावट असलो हिनेच चोरल्या म्हणून. तेन्ना मागीर पुलीस स्टेशनान ओल्ड गोवा कंप्लेन दिली. मागीर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आपली इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केले आणि तिका जी सर्वंट आसली काशीबाई नायक हिका खानापूरच्यान अरेस्ट केला आणि आता ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान हाडला. आता तिच्या कडल्यान जे गोल्ड असले ते सगळे आता रिकवर जाल्ले आणि फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती ओल्ड गोवा पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर किशोर नायका वांगडा हांव ओंकार फळारी. गोंयांत फेस्टिवल सिजनाक सुरवात जाल्या. दर वर्सा प्रमाण ताज सीधा दे गोवात केक मिक्सिंगाची कार्यावळ जाली. पळोवया केक मिक्सिंगाची खिणचित्रां. Hello, this is the start of the festive season and there's no better occasion than cake mixing to begin with. And this is a tradition which is long lived, and we at IHCL Goa and at the Taj Hotels, we make sure that this occasion is celebrated with fanfare and the whole community is involved, and we really take off to the festive season with a real big blast. So today we have organized our cake mixing at Taj Chadadi Goa, and this is the official beginning of our festive season for 2024 evening. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.